बुधवारा रातच्या वेळार कळंगूट वाठारात भारत गॅस बेकायदेशीर रितीन चोरपी गाडये कळंगूट पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांनी रंगे हात धरले। विचारपूस केल्या उपरांत गाडयेची चावी थंयच उडोवन ताणें पळ काडलो। देखून पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांनी बेगोबेग कळंगूट पुलिशेक कळीत केलें। पुलिसांनी घडणूक थळार येवन सिलिंडराची गाडी ताब्यात घेतली। फुडलो तपास सुरू आसा। सिलिंडर घेवच्या आदी तपासून घेवचो अशें आवाहन कळंगूट पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांनी सिलिंडर घेवप्यांक केलां। जालें कितें हिंगा एक व्हडलो इन्सिडंट जाला आयज। आमी घरा वयताले आनी एक सिलिंडराची गाडी थांबलेली आसली हिंगासर। हिंगा कितें व्हडलो आवाज जालो म्हणून आमी थांबले आनी थंयसर गेले पळोवपाक कितें जालां म्हणून। पळय जाल्यार थिंगासर ती सिलिंडराची गाडी गॅस चोरताली। भरलेले सिलिंडर आहा पळय ते खाली सिलिंडरान घालून ते गॅस चोरताले थिंगासर। आमी तांकां विचारलें बाबा कितें करता तुमी ते सगळे पायप कितें आहा ते सोडून सोमते ते ड्रायव्हर आनी कोण आसलो तेजे बारी गावले ते पावले। हय गाडी ती चाई बा गाडयेकूच आसली आनी मागीर आमी कितें पुलिसेक कॉल केलो। पुलीस येयलेले आहा हांगा आनी तेणेंनी चॅक केले ते आनी ते आतां गाडी घेवन आमच्या पुलीस स्टेशनार गेल्या। सो हांव मागतां सगळे आमचे विलेजीस कळंगूट कांदोलीम आनी ऑल ओवर गोवा हे पळय सिलिंडर गॅस चोरपाचे चड जालां सारकें आमच्या गोंयांत। तुमी जेन्ना कसलोच सिलिंडर घेता तो वेट करून घेवपाचो। तेजेर बरयल्लें आसता 19 kg वो 13 kg। सो तो वेट करून घेवपाचो। तितून 2 किलो 3 किलो गॅस उणी आसता। असोच एक सावथ गोवा इन्सिडंट जालोलो हांवें युट्यूबार पळयलेलें। सेम इन्सिडंट हांगासर आयज कळंगूट घडला। सो आमी कोश्ट करून हे सिलिंडर घेता आनी हे बी चोरता गॅसी आनी आमकांच माल मागीर। सो आय रिक्वेस्ट एवरीबडी टू चॅक युअर सिलिंडर बिफोर यू टेक।